मुरगांव वास्कोत कोवीड दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांत सगळ्यांत चड सुमार 80% कोवीड दुयेंती वास्को आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत मेळ्ळ्यात. देखून वास्कोतले लोक भियोन आसात. जाल्यार दुसरे वाटेन व्हडा प्रमाणांत व्हड इमारती उबारपाचीं कामां नेटान चालू आसात. बांदकाम करपा खातीर लागपी कामगारूय चडशे थळांतरण केल्लेच आसात. बुधवारा दीस थंय एक कोवीड दुयेंती मेळ्ळो. इमारतीचें काम चालू आशिल्ल्या कामगारांतल्याच एका कामगाराक कोवीड दुयेंत जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी इमारतीचें काम बंद केलें. तशेंच सगळ्या कामगारांची चांचणी करपाची विनवणी इमारत बांदपी कंत्राटदाराक केल्या. आयज आमचे सगळे लोक हांगासर जमिल्ले कित्याक लागून सो म्हाज्या फाटल्यान ही जी बिल्डींग जी दिसता प्रायम मॅजेस्टीक, त्या बिल्डिंगेन काल एक मेळ्ळो पॉझिटीव मेळ्ळो. सो त्या खातीर आयज तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें. पयलीं येवन आमी तांकां रिक्वेस्ट केली बाबा काम बंद करा म्हणून. तांच्या हितून कितें जालें आमी नकळो म्हणून आतां सद्याक आमी सगळे लोक येवन हांगासर तेंचें काम स्टॉप केल्लें. तेंच्या प्रोजेक्ट मॅनेजराकूय आफोवन हाडलो आनी तांकां आमी सांगलें की बाबा अशें अशें आसा, सो मातशें तुमी हें काम स्टॉप केल्यार बरें म्हणून. सो तांच्या मॅनेजरानूय आमकां हेल्प करून, प्रोजेक्ट मॅनेजरान हेल्प करून आमकां सांगलें की आपूण काम स्टॉप करता आनी सगळ्यांचें आपूण टेस्टिंगेक धाडटा म्हणून सगळ्या लोकांक. सो ताच्याच वांगडा आमी सगळ्या बिल्डरांक आमी हात जोडून विनवणी करता की बाबा हे जो कितें महामारी जी येयल्या पळय, सो त्या खातीर सगळ्या लोकांक हेल्प करा. नाका न्ही की बाबा आमच्याच भशेन तेय लोक कोणाकूय कितें जायत जाल्यार मातशें तेंची तुमी चवकशी करूंक जाय आनी तांकां तुमी व्हरोन हेल्थान व्हरोन तेंची चॅकींग करूंक जाय. सो अशें तुमी डेली तांकां कामाक लावप बरोबर न्ही.